जाधव हाज्यो सेंट्रल बँक ऑफ इंडियेचो ब्रँच मॅनेजर काकोडा ब्रँचाच्यो आज ताजे 2 बेल एप्लिकेशन आशिल्ल्यो केपें कोर्टा मुखार, ज्यो आतांच आर्ग्यू जाल्यात आनीक JMFC ए कोर्ट केपें आनी ऑर्डरी खातीर दोनूय मॅट्रीक शेनवाराक सकाळीं दवरल्यात. आतां एक बरी सांगपाची गजाल म्हणल्यार दोनूय मॅट्रीक जातूंत आमी अरेस्ट आसा तातूंत पुलिसांनी ज्युडिशियल कस्टडी मागल्या, म्हळ्यार आमचे ताजे कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन कितें कंप्लीट जालां अशें सांगलां. सो आमकां ताजी कंटिन्यूड पुलीस कस्टडी नाका अशें म्हणून ज्युडिशियल कस्टडी ग्रांट केल्या. सो कोर्टान ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या आनी ऑर्डरी खातीर शेनवाराक मॅटर दवरल्या. बाकीचे आनी एक 2 ऑफेन्सीस आशिल्ले, तातूंत एक ऑफेन्साक आमी एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन फायल करून ऑलरेडी ऑर्डर घेतल्या. सो आमी आतां शेनवाराक ह्या ऑर्डरीची वाट पळयतले आनीक वी आर होपफूल की बरी ऑर्डर येतल्या. केपें कोर्टाक जे लेफ्ट हँड कोर्ट केसीचेर तांकां जे आनंद जाधवचो मॅनेजर आनी तन्वी वस्त तांकां प्रोड्यूस केला आनी कोर्टाचो आज निर्णय येयला की जो जाधव आसा ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी तशेंच तन्वी वस्ताक 2 दिसां रिमांडार. तशेंच फाटल्या दिसांनी ताणें FIR बेला खातीर अपील केली. एक बेल ऑलरेडी आसा आनी 2 अपील केले. तांचें डिसिजन शेनवारा जातलें. तशेंच जे तन्वी वस्त आसा ताका 2 दिसां रिमांडार घेतले. तशेंच ताणें परत एक फावटी ताणें बेला अपील केलें आयज, तेजें बी डिसिजन आनी जे परत ते 2 दीस रिमांड तेजें डिसिजन शेनवारा घेतलें. आयज खंय तरी कोर्टान जजमेंट आशिल्लो तो लोकांचें लक्ष आशिल्लें आनी तेजेर आयज दोगांयचो जो जाधव आसा ताका पुलीस कस्टडियान 2 दिसांचो रिमांड मेळ्ळा. खातीर कुडचडेंच्यान